कळंगुटे भाजपा समर्थक आणि जोझफ सिकेराचे पेटले. लोकूय बरोच जमलो. कळंगुटे एक पसरो वाडून फुटपाथार पाविल्लो. बिडिओन अतिक्रमण काडपाचो आदेश दिल्लो. पंचायतीन पसऱ्याकूच हात घालो. पसरकार म्हणटा तो भाजपाचो कळंगुटचो अध्यक्ष म्हूण जोझफ ताका पिट्टा. जोझफ म्हणटा ऑर्डर बिडिओची ताची न्हय, पंचायतीन फक्त कारवाय केल्या. कळंगुट वाठारांत एका पसऱ्यान केल्ल्या अतिक्रमणा वयल्यान मंगळारा वातावरण तापलें. फुटपाथार केल्लें अतिक्रमण मोडपाचो आदेश बिडिओन दिल्लो. पंचायतीच्या लोकांनी अतिक्रमणा बरोबर मूळ पसऱ्याकूय हात घालो. लोक भल्लो. वातावरण बरेंच तापलें. आमदार मायकल आनी पंच जोझफ सिक्वेर मदीं पडले. पसरकार म्हणटा हें सगळें कळंगुटचो पंच जोझफ सिकेराचें कारस्थान. They have damaged my flowers more than 1 lakh rupees more. Plus, because video order of clearance of footpath, but they have vandalized my shop here inside. आणि ते ऑर्डरीक आणि माझ्या शॉप हे करपाक खंयच तालमेल बसना. सो हे तेणी सारको पर्सनल म्हाजेर राग काडून, बिकॉज आय एम द BJP president, he doesn't like BJP party working here, our MLA is working here. थंयचो आमदार मायकल लोबो म्हणटा पंचायतीचे लोक आणि पुलीस फेरीवाल्यांकडच्यान हप्ते घेतात. Without the absence of secretary, you cannot come and confiscate things. There has to be panchanama, there has to be witnesses. जे कितें वत्ता पळय ते वस्तू बरोवपाक जाय आणि पुलीस पैसे घेता हेजेर. इट इज नॉट अ चार्ज, बट इट इज द ट्रूथ. पुलीस आर टेकिंग मनी एवरी वीक 2000 rupees फ्रॉम दिस पीपल. प्लस पंचायत इज टेकिंग सेपरेटली. पर्यटन मंत्री आणि साळगांवचो आमदार दिलीप परुळेकारय थंय पावलो. और माणा भायर घातला ते आमी सगळे काडून उडयता म्हणून. तर की फुटपाथार बसता त्यांच्या कडल्यान तुम्ही हप्ते घेता म्हणून. शे आतां कितें काडले म्हणून ते घालतले आनी तुका एक सांगता, कोणाचे तरी घेतल्या जाल्यार आमी फाल्यां रिजायन जाता, ना जाल्यार तेका हाडून आनी तेडेनी रिजायन जावचें. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सडा सब जेलींत पुलिसांनी गांजा जप्त केलो. गांजाची 120 ग्रामाची 13 पाकिटां जप्त केल्यात. बेळगांवचो रवळनाथ उर्फ राहुल पवार जेलींत एकल्याक मेळपाक आयिल्लो. तेन्ना ताच्या बुटांत गांजाची पाकिटां मेळ्ळीं. पुलिसांनी ताका अटक केल्या. जेलर मिस्टर गांवस हेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की एक मनीस ते अंडर ट्रायल एक आरोपी आसा तांकां मेळपाक येयल्लो आनी ताका मेळचे पयलीं जेन्ना ते चॅकींग करता तेन्ना चॅक करतना ह्या एक्युजान तेजें नांव आसा रवळनाथ पवार, हो कर्नाटकाचो. हो तांकां मेळपाक वयतलो. तेन्ना चॅक करतना तेंचे कडेन ते शुजांक भितर घालून दवरले आनी 13 पाकिटां 13 गांजाची पाकिटां मेळ्ळी. एकॉर्डिंगली आमी तांकां सांगले आमी गेले आनी तांकां पोजेशनाक गेले आनी आमी तेजेर NDPS एक्टा अंडर केस बूक केल्ली आसा आनी मुखाल्ली तेणी खी सान हाडलो कितें आमी सगळें आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आमी चालू आसा. हो 13 पाकीट म्हणल्यार ऑलमोस्ट तेणी वजन केल्ले तेन्ना तेजी ऑलमोस्ट 120 ग्राम तेजी वेट जाता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.